Same structure. Same structure. Facade will almost be the same, correct? Because facade both sides will be the same. Look at the you touch the water body. I second the creek model. So let's make it clear now. So that simultaneously we second approval should be provided. The specialization of creek is in water body. If we touch the creek today, just main thing, Rajapiksha, we will do our work on the other side, the fishing village and this area. We will touch areas like this and the fishing village. Later we will talk about that. Right now we are not talking. We are not going there at all. So very clearly we are just 1, 2, 3, 4. It's a low angle. Whatever is clear from here, and compliance is by environment norms, that's material and which is got long. Studying restaurant, I usually collect read na 5% थोडे जाता हॉटेल सारखी आसा काय ना डिस्चार्ज पोल्यूशन तू म्हणटा ते मात सर्कुलर जाता वचचे पोता आता धाडटात पंचायत ऑफिसांत धाडटा Think somebody is not answer. We already have lifeguard towels there, and lifeguards are there. Everything there. They are already basic. They train in this. They do secure. So just to summarize, so department will pass them parking. We will
see now. now, and department will mark. In the meantime, after Diwali, you, sir, सगळे तुम्ही CMRला appointment घेता. You will meet there and discuss with this. Before January meet, we all have to start preparation of putting. Before this, Basically, what you're asking is before the demolition, we will discuss the stuff. So then after so plotting is already before demolition. We have to already shift. And those shifting of the point. हो त्या जाग्यार shift मागीर demolition. Matthew can make arrangement for everybody. No, सगळ्यांनी shifting Matthew can do. Zaina. बाहेर गेला hoteliers from Kolva 5 minutes actually time small very small things 2 minutes if you could have 1 feet washing station itleच people are coming from the beach tourists बारीक से स्मिता लॉजिक म्हळ्यार फॉर टुरिझम आम्ही जागो माग केला तुम्ही करता चलता चलता डिझाईन आम्ही देता आम्ही करता नो प्रॉब्लेम फक्त डिझाईन फक्त तुम्ही म्हाका दाखयत करू कोणाकडे कोऑर्डिनेट करता स्मिता very small basic thing they are hotel association they are the consultant they want something they are not coming out what they have fit. What I am saying is that we can demarcate a small piece of land here. Then you can come with a design. If it doesn't fit in our present thing, they can all fit up together and do it on their own thing. त्याचा पाय दुपारचं केलं जायचं आम्ही जागावाला मागतो गेस्ट येतात सगळे चिखला जस्ट वॉन्ट लाईक 2-3 प्लेसेस स्मॉल बेस्ट एक नळूच जाय मेंटेन कोण करतलो मेंटेन कोण करतलो we'll make a provision for it. I'll मेंटेन करता आमकां काय प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम you do it for me. Okay, करता and we as an association also can do that No, so just from the association side, just put a letter to me. This is what it is. This is the design. Just allow, give us permission to do. we are all hoteliers कशा मेरे आमकां रिप्रेझेंटेशन घेऊन त्या रिप्रेझेंटेशनाचेर तुम्ही तो डिझाईन घाला सगळ्यांक घाला बेस्ड ऑन दॅट पार्ट इन युअर Association and TTAG will do it. I'll get it organized. आणि एक वयर एक हॉटेल असोसिएशन तांकां पड मेंटेन बाय देम अँड लुक एंड आफ्टर बाय देम टोटल आमच्या लोक म्हणजे डिक्सन ते काबेलो सुद्धा डिक्सन सांगितलं असतं ते काबेलो कितले जाय किती म्हाका तो फकत 2 उद्योग दिले फक्त रेस्टॉरंट काबेलो तांकां 2 कोणूच ना आणि तू स्टेज मार्केट सगळे करता जेवण दिवून दिता सगळे रावपा दिवून दिता पातळ नाका बाबा आज कोलवा आयले आम्ही बेसिकली लास्ट टाइम वेन्झी आपल्या हांगाचे शॉप ओनर्स ग्रीवेन्सीस घेऊन आयिल्लो रिगार्डिंग द इश्यूज वीच वे फेस्ड मागीर आमचो मंडळाचो साई ते सगळे आयिल्ले की हो विशय आमकां हांगा रिजॉल्व करून दियात म्हणून ताज्या खातीर आज आमी हांगा येवन बेसिकली स्वदेश दर्शन 2.0 सेंट्रलाचे डबल इंजिन सरकाराचो हेल्प घेवन आमी हो जागो परत कसो करप कित्याक कोलवा इज वन ऑफ द मोस्ट आयकॉनीक लोकेशन्स साऊथ गोवा आसा आनी मुख्यमंत्र्याचें एक आसा की नॉर्थ आनी सावथाक इक्वली काम जावचें
आणि सावथाक खंय एकदम दिसता एअरपोर्ट आणि हाच्या खातीर इक्वली वी नीड टू सी द इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स अदर थिंग्स हॅपन टू सपोर्ट द टुरिझम एज फार एज साऊथ गोवा इज कन्सर्न. कोलवा इज अ व्हेरी आयकॉनिक लोकेशन जगा वयले सगळे ट्युरिस्ट येतात आणि ताच्या खातीर थोडे हांगा जे इश्यूज आशिल्ले क्रीक जावं बाकीचे विशय जावं जेन्ना हांगा सरकार नवो तयार जाला आनी आमचो टुरिझम मिनिस्टर हांव जाला तेन्ना फर्स्ट विजीट हांगा घेतकर वी हॅड नोटेड सर्टन पॉयंट विथ द हेल्प ऑफ द कन्सल्टंट फ्रॉम द सेंटर आणि आमी स्वदेश दर्शन स्कीम घेवन हांगा पयलो सँक्शन ऑफ अबाउट 17 crores घेतिल्लो आसा. तो 17 crores प्रायोरिटी घेवन बाबा कितें आशिल्ली. वन वे द ब्रिजीस न्यू ब्रिजीस एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ब्रिजीस. सेकंड इज दे शॉपिंग एनेक्चर जो तेवटेन आसा आनी हेवटेंतलो हो पूर्ण तरेन रिकन्स्ट्रक्ट करून परत करून घेवप आणि फिजिकली डिजेबल्ड स्पेशल चिल्ड्रन जे आसा लोकांक आसा तांकां फेसिलिटीज बिचा पर्यंत व्हरपाक ती फेसिलिटीज तयार करप हे ह्या फर्स्ट फेजीन घेतिल्ले आसा. क्रीक डेव्हलपमेंट भितरल्यो सिवर जे पयलींचे प्रॉब्लेम आशिल्ले म्हाका दिसता आज क्रीक पळयतकच तुमकां अनुभव आयला आसतलो लोकांनी ती सगळी ऑलरेडी काडिल्ली आसा. वी आर ऑल्सो लुकिंग एट कनेक्टिंग ऑल आवर फेसिलिटीज टू द मेन सिवर लायन आमी MLA कडेन उलयल्ले आसात आणि हे आमी जवळ जवळ नोव्हेंबरान जे काम करपाचें आशिल्लें लोकांचें हांगाचें मत आशिल्लें की स्टार्ट आफ्टर द न्यू इयर. सो जानेवारी 5 जावन आमी वी वॉन्ट टू स्टार्ट दीस वर्क हियर. ताजे खातीर जे इतली वर्सां आमचे लोक हांगा आसा 30-35 वर्सां हांगा काम आपले धंदो चलयतात रेस्टॉरंट जावं कॅफे जावं रिटेल शॉप तांची वेवस्था कितें करूंक मेळटा हो प्रश्न आशिल्लो. तांचो चडशांचो एग्रीमेंट ऑलरेडी सोंपला. But on humanitarian grounds, they want this to be considered in this particular part. तो विषय त्यांनी रिप्रेझेंट जरी केलो मुख्यमंत्री कडेन उलोवन तो योग्य आमकां ताजे कडल्यान डायरेक्शन्स घेवचे पडटले. सो वी हॅव आस्क्ड देम टू रिप्रेझेंट टू द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. MLAकूय सांगलां मंडळाकूय सांगलां आणि बाबा बरोबर आमी वी विल टॉक टू चीफ मिनिस्टर अँड ट्राय टू रिझॉल्व दीस इश्यू एमिकेबली. दिवाळीच्या मागीर आमी टायम घेवन वी विल टॉक टू हिम बिफोर दॅट आय विल ब्रीफ हिम ऑन द ओवरऑल इश्यू. टेम्पररी सध्या कितें करूंक मेळटा हांकां जेन्ना काम चालू जाता ताजेरूय आमी तेन्नाच निर्णय घेतले. जरी जागो आतां पळोवन वतले वी विल टेक ऑन दॅट. सो गोंयकारांक जे धंदो करता तांकां त्रास न जावचो त्याच टायमार डेव्हलपमेंट करून बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा तयार करचें आणि कोलवाक जी जाय त्या प्रमाणे ब्युटिफिकेशन दिवचें हे पर्यटन खात्यान प्रायोरिटी घेतिल्ली जी आसा तातूंत हो आमचो एक आज विषय आशिल्लो तांचे कडेन उलोवपाक आफ्टर द रिप्रेझेंटेशन दे हॅव गिवन. जे तांणी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें ताजे हाजेर आज आमी हांगा येवन तांचे कडेन वाचाबाच करून कन्सल्टंटाक हाडून आमचे SP येवन तांकां एक्सप्लेन केल्लें आसा कितें आसा तें. वी हॅव गिवन देम द क्लॅरिटी वॉट दे हॅड कित्याक खूब जाणांक वेगळे वेगळे विशय आशिल्ले. मेन विशय आतां दोनूच उरतात. एक इज सद्या काम चालू जातकर तांकां सद्या टेम्पररी हॅबिलिटेट करूंक मेळटलें खंय आणि दुसरो हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर नवो येतलो तातूंत तांकां जागो मेळटलो काय म्हणून हे दोन्ही विशयांचेर मुख्यमंत्री डिसिजन घेतलो आणि त्या खातीर एज वी गेट एंड मीट हिम वी विल एबल टू आन्सर दॅट. आयच्या दिसाक ओवरऑल प्लॅन कितें कसो येतलो कितें येतलो हॅज बीन डिस्कस्ड. वी हॅव टेकन एप्रुवल्स फ्रॉम कोलवा पंचायत लोकल MLA मंडळ सगळ्यां कडल्यान आणि एज वी प्रोसीड विथ दीस कित्याक मार्चा पयलीं वी विल हॅव टू कंप्लीट दीस पर्टिक्युलर वर्क्स. कामां चालू जाल्यार 3 ते 6 म्हयने भितर वी शूड बी एबल टू कंप्लीट द वर्क्स अँड लूक फॉरवर्ड टू एन्श्योरिंग दॅट जे फर्स्ट पार्ट आसा तो कंप्लीट. पार्ट नंबर 2 जो फिशरमॅन विलेज आसा बाकीचे एंट्रन्स आसा जे कितें आसा ते पार्ट नंबर 2 घेतले. फर्स्ट फेजीन इतलेच घेतिल्ले आसा सो लोकां भितर कांय दे शुडंट बी एनी मिसअंडरस्टँडींग ऑर मिसकम्युनिकेशन की कोणाक आमी थंय वता हांगा वता कित्याक काल मेसेज केली की आमी फिशरमॅनाक डिस्प्लेस करतले कितें. कोणाक कांय डिस्प्लेस करचे ना. सरकार इज व्हेरी क्लियर दॅट वॉट एवर वी वील डू वी वील टॉक डिस्कस डेलिब्रेट फायंड अ सोल्युशन अँड देन गो हेड. तशें आज केलं. फिशरमॅन कितले टोटल त्यांचे एरिया 16 huts आहेत. सो ते सेकंड फेज आहे तो. सो हें कितें आतां मिनिस्टरान सांगिल्ले भाशेन लेट्स फोकस्ड ऑन दीस ओन्ली. फिशरमॅन हे आहा ते फिशरमॅनाक हे हितून हे कमिटीन घालून तेंचे व्ह्यूज घेवन गो फॉरवर्ड फॉर इट बट नॉट एट पहिले म्हणजे गोयचे सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत एकदम मिनिस्टर प्रमोद कवटे या कोलवेच्या विचार अत्यंत इम्पॉर्टंट ही अत्यंत आनंदाची गजाल. हांव 5 वर्सांचो आसतना कोलवे बिचार येवपाक सदांच सांजचे आमी शेनवार येता सदां बिचार येताले आणि म्हाका याद जाता म्हजे आवय कितें म्हणटा ते सिजनाक
वेगळ्या दिसांनी न्हांवपाक येताली पळय आमी सकाळ फुडें 7 वरांचेर येवप आनी तें न्हांवप म्हणजे पांयांक बऱ्या पडटा अशें एक हें आशिल्लें तेन्ना आनी हांव ह्या कोलवा बिचाक ल्हानपणांतल्यान पळयलां मडगांवचे कितलेशे लोक उजून कोलवे बिचार येतात कोलवा बीच व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एंटायर सावथ गोवा त्या बिचाचो डेव्हलपमेंट जाता ही आनंदाची गजाल सेंट्रल गव्हर्मेंटने अप्रूव्ह केला आसा फर्स्ट सर्किटाचे फर्स्ट फेज दे आर टेकिंग आनी हे स्टॉल्स ते स्टॉल्स पळयल्यार दिसता ते दे हॅव टू बी टोटली सामके रिफर्बीश रिवॅम्प करपाची गरज आसा खंय नवें बांदता हांगा नवें बांदता ही अत्यंत आनंदाची गजाल आनी बाय एंड लार्ज सगळ्या जाणांचे कन्सेन्सस आसा की ते बांदपाकच जाय आता त्या मॉडेलिटीज कशी आसा ते ताणें मिनिस्टरान सांगलां की तांकां खंय तरी सद्या रिहॅबिलिट करप तांची रिक्वेस्ट तांणी मान्य केल्या नोव्हेंबरान करपाचें तें दे हॅव डिफर्ड इट टू फेब्रुवारी आनी तांकां तो पर्यंत काम एक 6 म्हयने भितर काम कंप्लीट जातलें अशें मिनिस्टरान सांगलां म्हाका दिसता की लोकांनी जर सगळ्यांनी कॉपरेट करप जाल्यार एक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां कोलवे बिचाचेर पळोवपाक मेळटा. Okay, so firstly, I would like to thank Honorable Tourism Minister, also ex-Chief Minister Bob Digambar, आमगे सरपंच कामलोसी सरपंच आमगे कोलवा सरपंच. I would like to thank the minister for coming here, sorting out this issue. कित्याक आमगे मेन इश्यू आसलो की आमगे जे ऑलमोस्ट 30-40-50 वर्स जे धंदो कोताले हिंगा जे पुर्वजांचे धंदो दे हॅव टेकन ओवर आनी हेजे रिपोर्ट चलतात सो हेंगे हुंय काय धंदो बंद जावन आनी कितें जायना जावपा आज कन्सर्न हो आहलो हो कन्सर्न ओवरऑल बरे भाशेन सजमोन घेयला मिनिस्टरान आनी आतां आफ्टर दिवाली वी वील बी गोईंग एंड मीटिंग द चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ द एंटायर टीम ऑफ कोलवा and the whole idea is we will try to give them a temporary place to run the business till the time in 6-7 months here Zawpak. So thank you very much. We will have full cooperation with the entire team and I think let's make this module a success in the first phase and then we go for the second phase. Thank you. Sir, as part of the development plan, government has a plug and play and all of those other things. Can you tell us about where that has reached? Kolwa will be coming with one, it's more of a tourism information counter, convenience center, which will have information about tourism, which will have shower room, toilets, other things, and also we'll have a co-working area in that. Health also will be a part of that, and police also will get a small outpost over there, where they are able to keep their people for rest and other things. So this particular infrastructure, I think the tourism has already earmarked the area. Once the plan comes up, we'll be discussing with the local MLA, Panchayat and the rest, and then taking that plan ahead. So right now, as far as South is concerned, because North we have already gone ahead with digital nomads, tech tourism, and 2 locations are already coming up like this, in Morji and Ashwa area. The 3rd location is earmarked as Kolwa. So South also gets the similar prominence. What North gets is a balance what we will do from tech tourism point of view. Okay, that will be here in this. Yes, but that is only a convenience center and a co-working space. All the overall, other than these facilities, everything else should be available from the shack point of view or restaurants point of view.